नॅक रिकॉग्निशन अपग्रेडेशन कित्याक खातीर त्याच बरोबर आमी दुसरी एक विषय काडिल्लो थंय की तांचो जो एक प्रोग्राम आसलो जातूंत भितर 3rd डिग्री म्हण एक स्पेशल प्रोग्राम आसलो तातूंत भितर त्या प्रोग्रामा भितर कांय युनिव्हर्सिटीच्या भुरग्यांक स्टेजीचेर अंडरवेरीचेर व्हेले आनी अंडरवेरीचेर तांकां परेड केलो फ्रॉम युनिव्हर्सिटी टू काकरा बीच अंडरवेरीचेर परेड केलो so much so one of the judges came on the stage and he also stripped his underwear सकल काढली आणि एक अश्लील चाळे केले. आता ही गजाल फेब्रुवारीत घडिल्ली युनिव्हर्सिटीने चलयांनी कंप्लेन करतकीर तांच्या पेरेंट्सांनी कंप्लेन करतकीर युनिव्हर्सिटीन एक इन्क्वायरी म्हणून सुरू केली. नाव मार्च एप्रिल मे जून आणि आता जुलै 5 months have passed, nothing had happened. So we took up the issue at our press conference. We also highlighted this that such type of things are happening in Goa University. Effect of our press conference, and when we blasted the university on this issue, you see the university has come out with a circular now. University आज आयच्या तारखेक एक circular काढला जातूंत भितर that circular says it is hereby informed that all schools administrative divisions of Goa universities intending to organize any academic, co-curricular, extracurricular, cultural, outreach or any other event, program, function, including those involving external participants, judges or sponsorship, must take an administrative and financial approval. Such proposals shall be routed through the following approval hierarchy. Additionally, an approval to be taken to choose judges for such event on the basis of biodata. Now, हे कोणा खातीर काढलं जाणे कोणाली रिकॉग्निशन जाय का और कोणा थ्रू ती फायल वचपा जाय प्रोग्रामाची. एक म्हळ्यार प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, 2 प्रोग्राम डायरेक्टर, 3 व्हाइस डीन एकेडेमिक्स, 4 डीन ऑफ स्कूल, 5 रजिस्ट्रार आणि 6 व्हाइस चान्सलर. So any program at the university now, माझी कॉपी दिसलो तुमका, any program at the university now has to go through 5 different checkings. जेका आम्ही ती आमगे चेकपोस्टाचेर बी गेट आसता पळय तश्यो ह्यो गेटी आहा तेका ह्या 6 गेटींतल्यान तांकां हे प्रोग्राम क्रॉस करचे पडटले. दिस इज फॉर स्कूल्स आणि फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव्ह सेक्शन इट इज प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, head of the section, deputy registrar administration, registrar and vice chancellor. And all the proposals for any program should reach 15 days prior to the program. So here circular is immediate effect of our press conference which we held recently, and we गोवा युनिव्हर्सिटी जे आम्ही दाखवून दिले की तांचे प्रोग्राम कसल्या दर्जाचे जातात आणि दर्जाचे जाले म्हण जावना पण फक्त युनिव्हर्सिटी ह्या प्रोग्रामाचेर कशी थंड रावता कशी रिएक्ट जायना तांकां कळोवन सुद्धा म्हळ्यार दिस इव्हेंट वॉज सो शेमफुल फॉर द गर्ल्स प्रेझेंट इन द ऑडिटोरियम. They reported this matter to their parents and still parents complained, still the university did not take cognizance of this. This matter reached even to the government. Government independently initiated an inquiry in this, but nothing came out for 5 months. That's why आम्ही blast केलो university. Incidentally तुमका खबर आसा की आम्ही परतून एकदा आरोप केलो की गोवा युनिव्हर्सिटी आता केरला लॉबी जाल्लो. The executive council where they have appointed so many persons from Kerala as if there is nowhere there is no अशे बरे मनीस ना अशे लोक ना तितल्या कॅलिबराचे संपूर्ण देशा भितर की आमकां सगळे केरलासान हाडचे पडटा. and this was clear from the fact that our governor was from Kerala and our vice chancellor is from Kerala. Incidentally, I think today the governor नवो गव्हर्नराक हांगा डेप्यूट केला नोमियार केला. So I hope that those who are appointed from Kerala would go with the governor himself. गव्हर्नर जसो गेला ताजे नॉर्मली अशी कितें आसता की खंयच्याय गव्हर्नमेंट हेतून भितर जर चीफ जर कोणी गेलो जर जाय जाल्यार ताजे फाटल्यान आशिल्ले तेय बी वतात. तांणी बी वचचो एक असो संकेत आसा. दिस इज द नॉर्म नॉर्मली अशें आसता. सो म्हाका दिसता की ज्या प्रमाणे आता गव्हर्नर गेला त्या प्रमाणे हेचे एक्झिक्युटिव्ह काउन्सिलाचेर
केरला डॉमिनेटेड सगळे जे आडिल्ले ताणे बी स्वेच्छेन आपल्याला राजीनामा दिवचो आणि वचचे, बिकॉज देर इज गुड सगळीकडे नॉलेजेबल पीपल अवेलेबल असतात, गोंया भितर अवेलेबल असतात ज्यांनी एज्युकेशना भितर कित्येक वर्सां काम केल्लें आसा, हायर एज्युकेशना भितर काम केल्लें आसा, अशे नॉलेजेबल पर्सन तांच्यांनी हाडपाक जातात. हांव मागतां की ताणे आपलो स्वेच्छेन राजीनामो दिवचो आणि गोवा युनिव्हर्सिटीक जो आता कलंक लागिल्लो पळय न्ही, केरला युनिव्हर्सिटी केल्ली पळय ताणी गोंयची, ती मातशी आता ताणी निवळ करची. याच बरोबर आनी एक मुद्दो हांव आतां व्हायस चान्सलराक सांगपाक सोदता ह्या व्यासपीठा वयल्यान, की आमी लास्ट टायम सांगिल्ले तुमी एकेडमिक कावन्सील, एक्झिक्युटिव्ह कावन्सील आनी अश्यो ज्यो एडमिनिस्ट्रेटिव्ह बॉडी आसात तांच्या हाजे प्रमाणे ताचो गोवा युनिव्हर्सिटीचो जो कायदो आसा ताजे प्रमाणे त्यो मिटिंग्यो ज्यो जातात ताजे मिनिट्स तांणी तांच्या वेबसायटीचेर अपलोड करपाक जाय इमिजिएटली. Since 1 year has passed, no minutes are uploaded. So for a layman to find out what is happening at the university, कोणा काहीच कळना. सांगू सोदता की within next 15 days ताणी जर हे मिनिट्स जर वेबसायटीचेर जर लोड केल्ला जर जायत, अपलोड जर केल्ला जर जायत, जाल्यार विल बी कंपेल्ड टू मूव टू द कोर्ट. आम्ही कायदेशीर कारवाई करतले तांचेर. पहिली कायदेशीर नोटीस धाडटले आणि जर त्या नोटिसींनी समाधान जायना जाल्यार आमी मुखाल्ली कायदेशीर कारवाई करतले. कित्याक गोंयच्या लोकांक युनिव्हर्सिटी भितर जे कितें जाता, वेगवेगळ्यो गजाली जातात त्यो लिपोवन दवरपाक शकना ते. अशें कितें लिपोवपाचें आसा युनिव्हर्सिटी फॉर लास्ट 1 year ते आपले मिनिट्स जे आसात एक्झिक्युटिव्ह कावन्सील, एकेडमिक कावन्सील आणि बाकीच्यो बॉडी ते लोड करनात युनिव्हर्सिटीच्या वेबसायटीचेर. आय कॅनॉट गेट इट एनीवेअर एल्स. खंयच्याय गोंयकाराक फाल्यां कितें फायंड आउट करपाक जाय आमकां खंयच कांय मेळपाक शकना. सो वी रिक्वेस्ट द वायस चान्सलर 15 days टाइम इज देयर एट युअर डिस्पोजल. वी आर ऑन 14th today. By 31st of July, if he doesn't upload the minutes of the different bodies of the university on the university website, we will be compelled to move to the court to get these minutes in the public domain. That's all. म्हणजे मीटिंगेत किती घडतात ते सगळे अपलोड करपाचे. सगळे मिनिट्स सगळे येतात आणि मिनिट्स अपलोड करपाक जाय. इट इज अ प्रेसिडेंट. हाजी पयलीं एकदां अशें जाल्लें तेन्ना आमचे मित्र आयरिश रॉड्रिगीस जे स्टुडंट्स येतात आयिल्ले ताणें लीगल नोटीस धाडिल्ली युनिव्हर्सिटी आणि इमिजिएटली दे हॅड अपलोडेड आफ्टरवर्ड्स. यू डोंट रिक्वायर एनी लीगल नोटीस ऑर समबडी नीड्स टू टेल देम युनिव्हर्सिटी. हे सांगपाची गरज ना. दे हॅव टू डू इट ऑन देअर ओन. तांणी करपाक जाय हे मिनिट्स अपलोड करपाक जाय. इट इज मॅन्डेटरी. तांणी करपाकच जाय आणि करना जाल्यार ते आपल्याल्या कर्तव्या पासून पयस वतात असो ताचो अर्थ जाता. So I request him to do the needful within next 15 days.